गोयात पहिलेच फावट जैन चातुर्मासाची कार्यावळ जाता। डॉक्टर मुनिश्री प्रणाम सागरी महाराज हे पहिलेच दिगंबर जैन साधू गोयात चातुर्मासाची यजमानकी करतले। मोल्या भगवान महावीर अभयारण्यात 2 ऑगस्ट सावन ते चातुर्मासाक आसात। 12 ऑगस्ट सावन तांणी धरिल्ले महाराजाचे मौन व्रत 13 सप्टेंबराक सोंपतले। 13 सप्टेंबराक मौन व्रत सोडटना ते केशोलोचनमाची क्रिया दाखयतले। 12 अगस्त से 13 सितंबर तक उनका 1 महीने का मौन चल रहा है, जो दूधसागर नदी के तट पर है। वो 13 तारीख को सुबह मौन खुलेगा उनको, और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भगवान महावीर की स्टैचू है, वो स्टैचू के सामने सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक वो अपने हाथों से, वो हमारे दिगंबर परंपरा में दिगंबर मुनि जो बाल बढ़ते हैं उनको, वो कोई भी ब्लेड या सीजर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उससे हिंसा होती है। तो खुद अपने हाथों से बाल निकालेंगे उखाड़ के पूरा। उसका लाइव टेलीकास्ट प्रोडेंट पे भी है और पारस चैनल पे भी है। तो इस प्रेस के रिलीज के माध्यम से मैं गोवा के सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर कितना धैर्य रहता है, कितना साहस रहता है और कितना संयम रहता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण सभी गोमंतकीय लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको लाइव देखना है तो सुबह 7 बजे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पधारे हैं। पर्यावरण राखप मनशाच्या हातान आसा। उदरगत करतना मनीस निसर्गापासून चडच पयस पावला। तिसऱ्या एन्व्हायरमेंटल फिल्म फेस्टिवलाच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीत उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा उलयलो। महोत्सव 11 ते 13 सप्टेंबर मेरेन चलतलो। उठसूट गाडयांनी भोंवप वाडला। मनीस जितलो सैमापासून पयस वता तितली ख्यास्त सैम दिता। असल्यो फाटल्यो चुको सुदारून मनशाक फुडें वचचो पडटलो म्हण फ्रांसिस उलयलो। निसर्ग कितके पयस गेला ते हांव सांगता। आमी जमनीर पांय पासून धरिना आतां, चलना। आमकां 50 मीटर वयपा जाय आमी स्कूटरीर बसताना वयता, आनी निसर्गा कडसून पयस जाल्यार आमकां निसर्ग दंडूय दिता। नेचर इज पनिशिंग अस। म्हणजे आमचे आरोग्य बिघडला, आम्ही दोतोरांक पैसे घालतात, हे सगळं निसर्ग करता, कारण आम्ही निसर्गाकडसून पयस जाले। आमकां निसर्गा बद्दल उलोवपाचें बरें दिसता, मोठेपण दिसता, आनी आमी म्हणटा निसर्गा खातीर आमी खूब करता, फक्त उलोवप करता, कांयच प्रयत्न करिना। कितके जाणां सांगची आमी झाडां कितकी लायल्या पळय ती, आनी झाड लायतना खंय लायला, लायटीच्या सर्यापणाक लायला तेय खबर घेवपाक जाय। लायटीच्या सर्यापणाक झाड लावून कांय फायदो ना, ते कापचे पडटा। मागीर रस्ता देगेक तर झाड लायशिल्लें तें परते कापचे पडटा। पयलो विचार करपाक जाय झाड खंय लायता आपण, ते झाड व्हडलें जातलें की जावचें ना। नेचरा बद्दल उलयलें वयता, पूण खरेंच आमी नेचर जो आसा सांबाळटा काय ना हें आमी आपल्या मनांतल्या भितरल्यान अंतरात्म्यांतल्यान पळोवपाक जाय। कारण जे आमकां मेळटा, जितके आमकां गोश्टी जी मेळटा ती एनवायरमेंटा कडल्यान आमी घेता, पूण आमी परत काय दिवंक शकना। पूण एटलिस्ट आमी जे कितें घेता तेज्या बदल्यान आमी कितें तरी रिस्पेक्टफुली तांकां परत आपल्या फुडल्या जनरेशनाक लागून तरी ठेवचें। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।